हांगा भाई भाऊ म्हणून आम्ही नाचतात पळय, हे फक्त नाचतात तांकां आणि हांगा आपले कोंबडे हलयतात ते. हांकां खरें म्हणजे नागडे करून तांची रस्त्या वयल्यान लोकक्षोभान धिंड काडपाक जाय आसली. कांसुलां फोडल्या शिवाय ह्या लोकांक किंमत ताची कळची ना. अरे राजकारण तुम्ही करतात दळीदऱ्यानो, तुमकां धाडस ना लोकांक तोंड दिवपाच्या मेल्यानो, इतल्या तुम्ही तांकां फटयल्या. गव्हर्नमेंट आसा तुमचें, वयर तुमचें गव्हर्नमेंट आसा आणि 8-8, 10-10 महिने पंतप्रधानाचो अपॉइंटमेंट मायन एफेक्टेड लोकांक मेळूंक शकना. आम्ही निर्णय जो घेतला तो एक तर आम्ही या तिन्ही खासदारांचो राजीनामा मागला, कारण ते पब्लीक रिप्रेझेंटेटिव्ह आसून सुद्धा आमकां मेळपाक येवना किंवा तेंचे रिप्रेझेंटेटिव्ह, आनी तेंच्यांनी मॅसेजय आमकां कांय दिली. म्हणून तेजो निशेध करपा खातीर आमी आज हांगा जमलेले. ऑलरेडी आमी तांकां सांगलेले आसात की हेज्या फुडें तुमी खंयच आमच्या एरियेंत भोंवपाचें ना, आनी भोंवले जाल्यार आमी थंय तुमचो कितें अपमान जालो, थंय कोणी तुमकां कितें जर केलें जाल्यार आमची जबाबदारी ना, हें आमी ताका क्लियर केलें. दुसरें, हेजो निर्णय म्हणून हेंचो हे जे कितें करतात तो निशेध करपा खातीर म्हणून आमी 21 तारखेक रास्ता रोको करतले. सांखळे किंवा केरी ह्या रस्त्याचेर रास्ता रोको करतले आनी आमचो जो कितें रोष आसा तो आमी थंय दाखयतले. कारण मेन म्हणल्यार कारण कितें, लोकसभा आनी राज्यसभा दोन्ही अधिवेशनां सोंपली, आमचे बिल म्हणटा ते खासदारांक घालपाक जालें ना. आमकां हे सगळें सांगताले की आमी लोकसभेन आमची मेजॉरिटी आसा, आमी लोकसभेन बिल घालता, मागीर राज्यसभेन तुमी राहुल गांधीक मेळा आनी आमकां काँग्रेसचो सपोर्ट जाय. आमी राहुल गांधीक सुद्दां मेळ्ळे वचोन आनी तेणी सांगलेलें की राज्यसभेन बिल येतकीर आमी सपोर्ट करता म्हणून. पूण हेंच्यांनी लोकसभेनूच हेंचे कडेन घालूंक जावना. हांव जाल्यार म्हणटा एक खासदार आसा पळय तेंच्यांनी राजीनामा दिवचो, हेंच्यांनी बिल घालपाक जावना म्हणून. त्या तांणी अशें डिसिजन घेतलां की हे तिनूय खासदार आहा ते केपेबल ना मायनींग विशय सोडोवपाक, तेन्ना तिगांनी रिजायन जावचें आनी तशेंच 21 जानेवारीक सांखळी केरी हायवे ब्लॉक करपाचें तेंच्यांनी डिसिजन घेतलां. तेज्या पयलीं सुनील ढवळीकरान तांकां 16 तारखेची अपॉइंटमेंट दिल्ली आसा, ती जायना जाल्यार 17 तारखेक ते परत सुनील ढवळीकराच्या घरा कडेन येतले अशें तांणी सांगलां. फोंडेच्यान प्रुडंटा खातीर विवेक प्रभू.